नमस्कार. सध्या आम्ही आसात धारगळ सुके कुळण हांगासर आणि हांगासर एके सायडीन मोपा विमानतळाचेर लिंक रस्तो वयता, दुसऱ्या सायडीन आमकां आयुष हॉस्पिटल दिसता आणि एके वाटेन आमकां जो कमांड एरिया म्हणजे जी तिळारी उदकाचे जे कालवे आसा ते कालवे दिसता आणि त्या कालव्याच्या सायडीकूच आमकां ही जी ग्रीनरी सामके बऱ्यापैकी निसर्ग दिसता. त्या निसर्गाच्या सान्निध्यात खंयच्याच आमदारान किंवा खंयच्याच मंत्र्यान हांगासर गॅमलिंग झोन येवपाक जाय, कॅसिनो येवपाक जाय अशी मागणी करूंक नाशिल्ली. पूण त्या काही बिगर गोमंतकीयांनी हांगासरली जागा विकत घेवन सरकाराच्या सहकार्यान हांगासर गॅमलिंग झोन हाडपाचो यत्न सुरू जाल्लो आसा आणि सरकारानय तांकां परवानगी दिला. गॅमलिंग झोना सारकी संस्कृती आमच्या पेडणेकरांची ना. पेडणेकर भारतीय संस्कृतीचे जतन करता. आयज मेरेन पेडण्याच्या नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी आपले जमनी सरकाराक प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी दिले. जांकां रस्ते आशिल्ले, मोपा विमानतळ आसूयेत, मागीर आयुष हॉस्पिटल आसूयेत किंवा इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसूयेत, अशे वेगवेगळे जागो सरकारा खातीर शेतकऱ्यांनी दिले आणि पूण तांकां न्याय तरी मेळ्ळो. तांकां आयज मेरेन कसल्याच प्रकारचो न्याय मेळूंक ना. कमांड एरियान आशिल्ली त्यातून शेत जमीन किंवा कुळागर तयार करप किंवा बागायती तयार करपा खातीर तिळारीचे उदकय पावले आसा आणि सरकार तांकां प्रोत्साहन दिता. पूण ही जागा जी आसा कमांड एरिया, ती कमांड एरिया कमर्शियलामध्ये कशी बदल करून सरकारान तांकां हांगासर कॅसिनो घालपाक परवानगी दिली, हो मोठो प्रश्न आसा. सरकारान फेरविचार करपाक जाय. ही आमची संस्कृती न्ही. ज्या पद्धतीन मांडवी न्हंयचेर रातच्या वेळार व्हडा प्रमाणात गर्दी जाता आणि वेगवेगळे गुन्ह्यो घडटात किंवा आपल्या व्हडा प्रमाणात गाडयोचे प्रकार घडटात, थंय वाहतूक कोंडी जाता, तो प्रकार हांगासर कशा पद्धतीने जावचो ना होय प्रश्न आसा. हांगल्ले आमचे थळावे आणि मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर हांणी वेळोवेळी आवाज केलो. जेन्ना सुरवातेक हांगासर कॅसिनो येतलो अशी जाग कळलेली तेन्ना ते स्वता आयिल्ले, ताची मिसेस आयिल्ली आणि सुरवातीक विरोध केल्लो. पूण सुरवातीच्या काळात इलेक्शना उपरांत सगळे शांत आशिल्ले आणि इलेक्शन जाल्या उपरांत वेगवेगळ्या आमदारांनी मंत्र्यांनी ह्या कॅसिनो खातीर परवानगी दिल्ली आसा. सरकारान फेरविचार करचो. पेडणेकरांच्या जे जीवनाशी किंवा आमच्या संस्कृतीची खेळपाक सरकाराक किंवा लोकप्रतिनिधीक कोणीच अधिकार दिवं ना. जर हे अशेच चालू रावले किंवा हो कॅसिनो खातीर परवानगी दिली ती जर फाटी घेतली ना जाल्यार कांय लोक रस्त्यार येवपाच्या सुरवाते पासून आता घडणुका घडत आसा आणि जागृती जायत आसा. ह्या खातीर सरकारान फेरविचार करचो आणि ह्या कॅसिनो खातीर जी परवानगी दिल्ली ती फाटी घेवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांगासर एक कोणीच खंयच्याच पेडणेकारांनी असलो प्रोजेक्ट घेवचो की एखादो कॅसिनो, गॅमलिंग सेंटर अशी कोणीच मागणी करूं ना किंवा खंयच्या आमदारानय ह्या पयलींच्या मंत्र्यान मागणी करूं नसली. तरी हो प्रकल्प लादलो वता. ह्याचे परिणाम आमच्या पेडणेकरांचेर कशे जातले हे तुमकां कितें दिसता? नमस्कार. खरें म्हणजे आयज पेडण्याचो एक ज्वलंत प्रश्न जाल्लो आसा तो आमच्या धारगळ एरिया. धारगळ एरियेंत डेल्टीन कॅसिनोज येतात आणि कितें तेजे हॉटेल्स येतात, कितें 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 खूब आमी खबरी आयकता आणि खरें म्हणजे ते ऑलरेडी ते डिक्लेअरय जालेले आसा. खरें म्हणजे ही कमांड एरिया थंयसून आमकां दिसता ही कमांड एरिया. सद्या आमचो सरकार सदांच म्हणटा शेतीसाठी उत्तेजीत करता लोकांक, सगळे फुडें सरा म्हण सांगता. खरी म्हणजे आनंदाची गोष्ट आसा कारण आमी शेतकरी शेतासून आमी आयज वयर सरलेले आसात देवाच्या कृपेन आणि सरकाराच्या कृपेन. खरें म्हणजे आमच्या कडेन सर एक तिळारी सारको प्रोजेक्ट येवन पाणी सगळ्या गांवागांवांनी पावोवपाचो प्रयत्न केलो. जेन्ना सरकारान इतले बरें कार्य केले आसतना हेच जे आमचे कमांड एरियामध्ये जी दवरली शेतीसाठी ती जर आयज तो दुसऱ्या कमर्शियलासाठी दिता ह्या योग्य न्ही. खरें म्हणजे म्हाका खात्री आसा कितें तरी हेसर कितें तरी गडबडी आसा. पयलीं हांव ब्लेम करूंक सोदता आमच्या सद्याच्या आमदाराचेर. तो जेन्ना एक मेंबर आसता जे कमांड एरियाचे हितून जे मेंबर आसा त्यांनी कशें हे परमीट केले, त्यांनी हे लोकांच्या नजरेक कित्याक हाडून दिवंक ना?
खरें म्हणजे ही इतली सुंदर एरिया आसा. तुम्ही असे जर पयशात जाल्यार तुमकां हयसर देवूळ दिसतले, थंयसर हेचे इरिगेशनचे हे दिसतले, पाण्याची सोय आसा सगळ्या. आणि सगळ्यात म्हत्वाचें हयसर आमच्याकडे हॉस्पिटल आसा. हे सगळे आसतना इतले जवळ आसतना फाल्यां जर कॅसिनो सारकी परिस्थिती हयसर येयली जाल्यार आयज जी मांडवीच्या सायडीक संध्याकाळची जी गर्दी जाता आनी जी वाताहत जाता ती वाताहत हयसर जातली ही कशा ना कशा व्हरून. सो म्हाका खात्री आसा आमचो जो सरकार आसा हेचेर विचार करतले, पुनर्विचार करतले आणि जो ह्यो डेल्टीन प्रकल्प येवन जो आमचो एक खंय तरी आमकां सर्वनाश आमच्या समोर दिसता तो खंय तरी थांबयतले हेच्यात म्हाका खात्री आसा. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.